दीस बुधवार ऑक्टोबराची 22 तारीख 2025. पहिले वाचप सांव पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 6 वोळ 12 तावन 18 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमच्या विनाशी कुडीच्या ओढण्याक तुम्ही खाल जायशें करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार चलोवंक नजो. तितलेंच न्ही, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुम्ही पातकाचे साखरेक लायनाये. बदलाक मरणातावन जिविताक पावल्ल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरां म्हूण लेखून तुमकांच देवाचे सेवेक समर्पून दिया. तवळ तुम्ही नियमशास्त्राखाल न्ही, बगार देवाचे कृपेखाल जियेतल्यात. देखून पातक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना. इतले म्हणटस तर कितें आमी नियमशास्त्राखाल नाव, बगार देवाचे कृपेखाल आसाव देखून आमी पाताक आदरियेत म्हूण जालें काय? ना, बिलकूल जालें ना. कोण एकल्याक खाल जावन ताची गुलाम साकरी करूंक तुमी कबूल जाशात जाल्यार ताचे तुमी गुलाम जातल्यात म्हणून तुमी नेणांत वे. गुलाम मोन हाडतल्या पातकाचे वा गुलाम नितीवंत करतल्या विधेयपणाचे. पूण देवाक अर्गा, एक काळार तुमी पातकाच्या गुलामा बरी जियेल्ल्यात, तरी तुमकां लाभलेले शिकवणेच्या सतांक सगळ्या तुमच्या काळजान तुमी खाल जावंक पावल्यात. पातकातावन तुमकां सुटका मेळटस तुमी नितीचे गुलाम जाल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें उडपकार. कीर्तन 126 1-3, 4-6 आणि 7-8. श्लोक. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पोर जर आमचे सोवे नातलो जाल्यार, हे इस्रायलाचें गायन सर्वेस्पोर आमचे सोवे नातलो जाल्यार आमची गत कितें जावंक पावती? रागान जळोवन आमचेर उठलेले मनीस आमकां सगळेच गिळटे. श्लोक. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. तवळ आवरांत आमी बुडलेली आसल्या, उदकाचो लोट आमकां ओडीत व्हरतो आसलो. ताचे भिरांकूळ लारां आमचे वयल्यान गेल्ल्या बगार रावची नातली. तांच्या घासांत पडूंक सोडिनातलो देव सदैव जावं. श्लोक. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. शिकारेगाराच्या पासांतले सुकोवन वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. निजाकी पास निसरलो आनी आमी सुटल्या. जाणें सर्ग आनी संसार रचला त्याच सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. श्लोक. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशापूत खंयच्या वेळा येतालो तें तुमी नेणांत. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 12 वोळ 39-48 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, उगडास दवरा. सोर अमक्याच वेळार येता म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. तवळ पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, ही वपार तूं आमकांच की हेरांक समेस्तां की म्हूण सांगताय? सोम्यान जाप दिली, तर धन्यान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पूड मेजून दिवंक नम्यारलेलो पातयेणेसो आनी बुदवंत कारभारी म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम करनासलो साकर भागीससे. सतच हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तीसो कारभारी करतलो. पूण तो नवकर म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरा साकरणींक कश्टीत जाल्यार आनी आमाल चडता पर्यंत भिवन पडत जाल्यार
त्या साकरासो धनी तो ताची वाट पळोवंक नासलेले दिसा आनी ताणें चिंतनातले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका ठरायतलो. आपल्या धन्याची खुशी जाणा आसुनी ती पाळोवंक तयाराय करिना तसल्या नौकराक मारन बळयतले. पूण आपल्या धन्याची खुशी नेणा आसुनी जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले. कित्याक जाका सड दिलां ताचे लागचें सड घेतले आनी जाका अदीक सड दिलां ताचे लागचें अदीक सड पाटी विसरतले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आयती रावा कित्याक तुमी चिंतनातले घडये मनशापूत येतलो. आयचे सुवार्तेंत जेजू बुदवंत कारभाराचे ओपारी मुखांत आमकां हर एकल्याक प्रामाणीकपणान जियोंक जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक राखूंक उलो दिता. आम्हा सर्वांक आमच्या तांकी प्रमाणे तालंतां जबाबदारी दिल्या आसता प्रामाणीकपणान ती जबाबदारी पाळचें गरजेचें. जागृत साकर न्हिदोन पडना, ताची जबाबदारी बरीकन पाळता. मनशाक विश्वासी रावता, तो वेळ विबाडिना, आयचें काम फाल्यां करया म्हणून मुखार घालिना. असले साकराक धनी मेसवता आनी शाबासकी दिता, मात्र न्ही उंचली जबाबदारी ताच्या हातान दिता. क्रिस्तांव आमी देवाच्या राज्याचे वावराडी. पवित्र स्नाना वरवीं आमची क्रिस्ते मिसांव ह्या संवसारी प्रारंभ जाला आनी ते अखेर जावचो वेळ वा घडी आमकां कळीत ना. आमचे मिसांव केदळा अखेर जाता म्हणलें गरजेचें न्ही, बगार आमी कितले प्रामाणीक जावन रावता आनी जियेता आनी हाचे लेख दिता म्हणलें गरजेचें. असले प्रामाणीक जिवीत मात्र धन्याक मेसवता आनी भरपूर बेसावांनी आमकां नेटयता. प्रामाणीक मनीस सदांच देवाक मेसवता आनी अप्रामाणीक मनीस शिक्षक वळख जाता.